आमचो एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर अरविंद सुवारेसान जनरल बॉडी आपयल्ली आनी तेणें प्रेस कॉन्फरन्स जनरल बॉडी आपोवन घेतिल्ली आनी आमकां दोग जाणां एक्सपेल केलें म्हणून आमकां सांगलें जनरल सेक्रेटरीन मिस्टर श्यामसुंदर तारी इंटरिम प्रेसिडेंटाक. सो आमी तेजेर कंडेम करता आनी आमी तेजें हें करता कित्याक तेणें ही मिटींग ह्या पयली जनरल बॉडी आपयल्ली इज अ इलिगल अनकॉन्स्टिट्युशनल मिटींग आपयल्ली आसा. त्या मिटिंगेक हार्डली 5 जाण खरे आमचे हेजे क्लबाचे मेंबर आसात, दोज हू कॅन वोट फॉर दॅट. बाकी सगळे तेजे ते आसा ते भायले आनी ही कॅनॉट टेक एनी जनरल बॉडी लायक दीस. सेकंडली दिस मेंबर एंड वन एडवोकेट मंगेश राजू मंगेशकर हॅज बीन कॉल्ड एज अ ऑब्झर्वर. तेय तेगेले सगळे फार्स आसा. ही कॅनॉट कॉल बिकॉज देर वॉज नो इलेक्शन हॅज बीन कंडक्टेड फॉर दॅट जनरल बॉडी. सेकंडली ही गॉट नो रायट टू कॉल फॉर दॅट मिटींग. कित्याक आज आमचो तो एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर अरविंद सुवारी सस्पेंड जाल्लो आसा from federation and he cannot call such meeting and expel without giving proper procedure of the expelling the dismissing of the members of the Goa Police Station. So आमी तेजेर आमकां हें करता ताका की आमची तेणें इमेज पेड्ड्यार केल्ली आसा. सो हांव मागता की सगळे गोंयचे क्लब आसा पळय तेंच्यांनी की तेंच्यांनी फुडाकार घेवचो आनी हे कितें तरी मार्ग काडचो की आमचे गोंयाक वॉलीबॉल परते वयर सरपाक टू प्रोमोट वॉलीबॉल इन गोवा. कित्याक आज आमचे सगळे चलता एक हुकुमशाहीन चलता आनी ते हुकुमशाही घेवन तो आज चलयतालो ते आमी आज सगळे भायर सरल्यात की ना आमकां नाका तो वेव्हार आमकां बंद करा तो आनी वी वॉन्ट सारकें क्लीन वॉलीबॉल इन गोवा.